ओल्ड गोवा बायपासा वेल्या कोयर आनी डेब्रीचो विशय हायकोर्टान बरोच लावन धरला। ह्या बायपासार फकत मेर्शे पंचायत वाठारांतलो कोयर न्ही, बाकीच्याय पंचायतींतल्यान कोयर येता म्हूण सांगून पंचायतीन स्वताची लज राखपाचो यत्न केलो। मात कोर्टाचो रोख पळोवन पंचायतीक जमलें ना। सरकारानूय हात फाफुडले। सगळ्या पंचायतींक वेस्ट मॅनेजमेंटाक सरकार पयशे दिता। मेर्शे पंचायतीक ओल्ड गोवा बायपासा वयल्या कोयराचो विलो लावंक आनीक आदार जाय जाल्यार दिता म्हूण सरकाराची जाप। मेर्शे पंचायतीक जर ओल्ड गोवा बायपासा वयलो कोयर डेब्री काडूंक आनीक मदत जाय जाल्यार ते खातीर एक एजन्सी आसा। तिका फकत कॉल केल्यार पुरो, ते तात्काळ काम करतात। कोयर डेब्री उखलता म्हूण सांगून सरकारान आपली बाजू सांबाळ्ळी। मेर्शे पंचायतीन कोयरा विल्याच्या वेवस्थापनाक सरकाराची मदत जाय म्हूण हायकोर्टाक सांगलें। सरकार म्हणटा पंचायतीन पयलीं प्रेजेंटेशन दिवचें। 10 वर्सां पयलीं हायकोर्टान दिल्ल्या निर्देशा उपरांतूय गार्बेजीचो प्रस्न सुटना। हाका लागून आतां कडक दंडात्मक उपाय करचो पडटलो म्हूण हायकोर्टान शिटकावणी दिली। ओल्ड गोवा बायपासा वेल्या कोयराचो पंचायत विलो लायना तो मेरेन हायकोर्टाच्या परवानगी शिवाय पंचायतीन नवीन बांदकामांक मान्यताय दिवपाची ना म्हूण हायकोर्टान निर्देश दिल्यात। कोर्टान केस 2 सप्तकां उपरांत दवरल्या। तो मेरेन तरी मेर्शे नव्या बांदकामांक मान्यताय ना। तो मेरेन पंचायतीन उपाय केलो जाल्यार सुटले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।